सांगात संस्थेन सोमारा म्हापशां 2 प्रिमियर प्रकल्पांचे उक्तावण केले। डिप्रेशनान आशिल्ल्यांक आनी सोरो सोडोवपाक आदार दिवंक ह्या प्रकल्पाक संस्थेन सुरवात केल्या। अर्डेक्स खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। सांगात ही एक गोंयाक NGO आसा जी ज्या लोकांक मानसीक प्रकारचे रोग आसात तांची कशी मदत करप हाजेर आमी रिसर्च करतात। आमचे गोंयाकी प्रोग्राम आसात आनी गोंयचे भायर खूब बिहार, हरियाणा अशे बाकी जाग्याचेरय प्रोग्राम आसात। सद्याक आयचो हो प्रोग्राम जो आसा हो एक प्रिमियम प्रोजेक्ट जो आमचो सोंपला ताजे बद्दल आसा। प्रिमियम प्रोजेक्टाक आमी 2 प्रकारचे एक ट्रिटमेंट तयार केल्ले आसात। एक जे सोऱ्याचो त्रास ज्या लोकांक आसा तांचे खातीर आनी दुसरो जांकां डिप्रेशन या टेन्शनाचे जो त्रास आसता ताजे खातीर कशी मदत करपाची हे एक 2 आमी ट्रिटमेंट तयार केल्ले आसात आनी तांकां आमी गोंयच्या डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसाच्या प्रायमरी हेल्थ केअर सेंटरच्या मार्फत आमी ते लोकांक हाडून दिल्ले आसात। ह्या प्रोग्रामान आमी हे एक आमकां कळून आयिल्लें आसा की ज्या लोकांक सोऱ्याचो त्रास आसा आनी डिप्रेशन आनी टेन्शनाचो त्रास आसा तांकां जर आमी हो उलोवन उपचार जर दिलो जो आमी तयार केल्लो आसा जाका आमी हेल्थी एक्टिविटी प्रोग्राम म्हणटात आनी कावन्सिलींग फॉर अल्कोहल प्रोग्राम्स अशें म्हणटात, तांकां हो जर उपचार जर मेळ्ळो आमच्या कावन्सिलरा कडल्यान जाल्यार तांकां खूब फायदो जाता। आमी अशें आमकां मेळ्ळां कळून आयलां की हो जर ट्रिटमेंट तांकां मेळ्ळो जाल्यार तांचें डिप्रेशन, तणाव, टेन्शन, स्ट्रेस हो कमी जाता आनी जांकां सोऱ्याचो प्रॉब्लेम आसा तांचें POP कमी जाता आनी तांच्या लायफाचेर जो इफेक्ट जाता सोऱ्याचो तोय कमी जाता। सो आमचो हो शोध आसा। आतां आमकां अशें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा की हो प्रोग्राम हे जे आमगे ट्रिटमेंट आसात हे गोंयचे सगळे लोकांक मेळचे म्हणून आमी डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी गव्हर्मेंटा बरोबर कोलॅबरेट करून गोंयच्या लोकां खातीर हो प्रोग्राम हे ट्रिटमेंट हाडपाचो खूब प्रयत्न करतात। जायते टेन्शनांतल्यान पासार जाला पूण सदांच म्हजें चिंतना पॉझिटीव आसून हांव सक्सेसफूल जावंक शकली आनी तेवूय जाल्यार जेन्ना हॉस्पिटलान येयली आमी आल्दोना सेंटराक तेन्ना म्हाका श्रावणी एक भुरगें तेणें सांगलें म्हाका आपोवन हाडून कित्याक तुका टेन्शन आहा जाल्यार ताका हांवें सगळे म्हजे प्रश्न सांगले। तेणें सांगलें म्हजी टेन्शनां कोण आसा ती आहात आनी हांव ती फेस करता आसतना चडशी पॉझिटीव चिंतता, नॅगेटीव चिंतिना पूण टॉलरेट करता तरी आसून म्हाका हर्ट जातात। तेन्ना तेणें म्हाका सांगलें तरी तुका कितें कितें सांगूंक जाय म्हाका तेणें सगळें सांगला। तेणें कितें केलें सांगता आसतना म्हाका जायतो सपोर्ट कसो दिलो। आतां भायर कोणाक सांगीत जाल्यार ती लोक हें करतात तुवें अशें करूंक फावना आहलें तशें करूंक फावना आहलें पूण हे संस्थेन अशें म्हणनात। ही संस्था सदांच सपोर्ट दिता, सांगात कितें करता सगळें आयकून घेता आनी आयकून घेवन तुका एक बरो एडवायस दिता। जेन्ना म्हाका घोव एक्सपायर जालो तेन्ना हांव भायरूच सरें नासलें। सो म्हाका टेन्शनान हात पांय आनी तकली म्हाजी उसळटाली। सो हांव एक दीस बसच्यान उठलें आनी डॉक्टरागेर येलें। सो तेन्ना म्हाका ही मॅडम लालन म्हणून मेळ्ळी। सो तेन्ना मागीर म्हाका तेणें विचारलें तुजें कितें प्रॉब्लम कितें तितून मागीर ती आमच्या घरा येवपाक लागली। घरा येवन आनी तेणें म्हाका हितूनच्यान भायर काडलें। जस्ट हांव पदर बीन कामरून अशें भायर भोंवतालें। अशें भायर सरपाक म्हाका मूड येनासलो आनी काम कसलेंच करपाक न्हू। सो काम करूंक मागीर आतां हांव मूड येता हांव पीठ बीन सेल करता मसालो बीन आनी आतां हांव भायर सरपाक अशें की लागलें खुश जालें की आदली भशेन हांव आतां अशें ना।